बापचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक व तुमचे सव्या आसूं मोगाच्या बाबड्यांदो आयज पवित्र सभा वड्यांतली व्हड दोबाचीक परब आयज आमी समृतां आनी दोबाचीक परब म्हणल्यार आयज आमी जेजूची कूड आनी रगत हाची आमी समरून आमी कोत्ता जीजस बॉडी एंड द ब्लड ऑफ जीजस ही परब करता आसतना आमी हे परबेक आमी वांटो घेता आसतना जेजू म्हणटा हें म्हजें रगत सोमेस मनशा पासत तें वारतलें आनी समृत आमी करता आसतना जेजू आयज आमकां सुकल्यांक आमंत्रण करता ह्या दिसाच्या बोलतांत आनी जेन्ना आमी हो परब आमी करता आसतना आमी हे परबेक आमी वांटो घेवया जायत पाड आमी चुकल्या जायत पाड आमी चुकल्या आमच्या जिवितांत भोगसवाय मागुया आनी फावो ते पुरी वांटो घेवच्या दिसाच्या उलान आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी देवा आनी तुमकां बावडेंदो मोजगनाय सारून सांगता मोनाचे दोन तोडाय सारून वायट आसलें बरें करून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हे पासो अगेन्स्ट सांगपा मरे सगळ्यांक दोयता आनी वखदां आनी तुमकां बावडेंदो म्हज्या ते आमच्या स्वास्थ्या लागीं विनंती प्रार्थून मागता सर्वदादी आमची कातून आमची पक्का बगसो आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं सोम्या कागलूत कर क्रिस्ता कागलूत कर सोम्या कागलूत कर प्रार्थया सोम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सर्वंट्रा तुझ्या गोश्टा मोन्नाच्या उडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय
ह्या तुझ्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सरवणेचो फोड आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता. जेजूचो बाप सोवी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेताय राजू चलयताय सातसांच्या सासनांक. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस आयलो आनी ताणें पोरजेक कळीत केल्यो सर्वेस्परान दिल्ल्यो सगळ्यो आज्ञा आनी हुकूम. पोरजेन एकाच ताळ्यान म्हळें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तितलेंय आमी पाळटल्या. मोइजेसान सगळ्यो आज्ञा बरोवन दवरल्यो आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें इस्रायेलाच्या 12 कुळांच्या नांवान 12 फातर घेवन दोंगराच्या पांयाशी ताणें एक वेदी बांदली. उपरांत ताणें थोड्या तारूण इस्रायलितांक सर्वेस्पराच्या मानांत होम आनी बोळांचे शांतीचे यज्ञ करूंक लायले. अर्दे रगत मोइजेसान तोस्तांत घालें आनी उरलोलें अर्दें वेदीचेर रोखयलें. ताणें कोराराचें पुस्तक घेतलें आनी पोरजेन आयकुचे खातीर तें वाचलें आनी ताणें म्हळें, सर्वेस्परान फॉर्मायलां तें सगळें आमी पाळटल्या, ताचें आमी आयकतल्या. उपरांत मोइजेसान रगत घेतलें आनी पोरजेचेर ताचो शिमोर मारून म्हळें, सर्वेस्परान तुमचे कोडे केल्ल्या कोराराचें हें रगत. हो कोरार सगळ्यो ह्यो आज्ञा आठापता. देवाचें उतर हें. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र उबारतलों. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव मोलादीक. हांव तुजो चाकोर सर्वेस्परा, तुजो चाकोर हांव. तुजे चाकोरणीचो पूत म्हज्यो सांखळी तुवें तोडून उडयल्याय. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासणेचें बलिदान भेटयतलों. जिव्या मनशांच्या देसान सर्वेस्पराचे नदरे मुगार चलतलों. जबाब. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सडवणेचें पात्र आमी उबारतल्या. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूंचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी अदीक व्हडल्या आनी अदीक संपूर्ण तंबून तो भितर सरलो. हो तंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे हे रचणेचो न्हय. बोकड्यांचें वो पाडकुल्यांचें रगत घेवन न्हय, पूण आपलेंच रगत घेवन तो एकेच पावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्यांचें आनी पाळकुल्यांचें रगत आनी लासलोले पाडयेचो गोबोर बोश्टवलोल्यांचेर शितोडावन ताणें तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात आनी पवित्र करतात जाल्यार क्रिस्ताचें रगत कितलें अदीक गुणवण जावचें ना? ताणें सासणाच्या आत्म्या वरवीं निश्कळंक बोली कशी
आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रगत आमचें अंतस्कर्ण मरणादीक कर्तुबांतलें कितलें अदीक शुद्ध करचें ना. ह्याच पासत तो नव्या कराराचो मोदेस. आदल्या कराराच्या काळार केल्ल्या अपराधांतली सुटका दिवंक जेजू मेलो. देवान आपयलोल्यांक भासायलोलें सासणीक दायज मेळचे खातीर तो नव्या कराराचो मोदेस जावन आयलो. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, हांव स्वर्गा थावन देंवलोलो जिवो उंडो. जो कोण हो उंडो खाता तो ससणाक जिवो आसतलो. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्वर तुमचें सव्या आसूं. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फूग नासलोल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा पास्काचो मेंढरो मारून भेटयता तेन्ना शिसांनी जेजूक म्हणलें, तुज्या पास्काचें जेवण खंय वचून आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी आपल्या शिस्तांतल्या दोगां धाडून ताणें तांकां सांगलें, शारांत वचात आनी उदकाचो खोडसो खांदार मारून वेता तो तुमकां एक मनीस मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचात आनी तो भितर सोदता त्या घराच्या दोनयांक म्हणात, म्हजें शिसां बरोबर हांवें पास्काचें जेवण करूंक म्हजो जेवणाचो वस्त्र खंय आसा? अशें गुरुजीन विचारलां. आनी तो तुमकां एक व्हड बरो मांडलेलो वस्त्र दाखयतलो. तुय आमकां तयार करात. शीज भायर सरून शारांत वचूं जाल्यार जेजू सांगलोलें तशें तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्क तयार केलें. आनी ताच्या जेवण चलता आसतना जेजून उंडो हातांत घेतलो, बापाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, घेयात, ही म्हजी कूड. आनी पात्र घेवन आनी बापाक दिनवासून तें तांकां दिलें. सुकले ताणें पिलें आनी ताणें तांकां सांगलें, हें म्हजें रगत, खोराचें रगत, सोमेस मनशाचो तें वारतलें. आनी खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हांव नवो सोरो पियोसर हे फुडें दाकाच्या फळाचें हांव आनीक पियोचो ना. गीत म्हणलेल्या उपरांत जोयतोच्या दोंगरार वचून ते भायर सरले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबडेंदो, आयज पवित्र सभा एक व्हड्यांतली व्हड दोबाचीक परब आयज आमी समृता. आनी दोबाचीक परब म्हणल्यार आयज आमी जेजूची कूड आनी रगत ही दोबाचीक परब पवित्र सभा समृता. Jesus body and the blood of Christ. आनी परब आयज आमी समृत आसतना जेजू म्हणटा, हें म्हजें रगत, सोमेस मनशाचो तें वारतलें. आनी जेजू मोगाच्या बाबडेंदो हे संवसारांत येवन आमच्या पासत तो कुर्सार मेलो. आमच्या पासत ताणें रगत ताणें वारुली. हें रगत सोमेस मनशा पासत ताणें वारयलें. आनी आयची तिनीच वाचपां ह्याच विशयाचेर आमकां नदर मारूंक सांगता. आयचें पयलें वाचप आमी पळयता
कशे तरेन इस्रायल पोरजेचो आनी देवाचो कसो संबंद आसलो तो. एका भाशेन इस्रायल पोरशेन देवा मदें करार केल्लो आनी ते म्हणलें मोनजातीचें रगत कातरून तें वेदीचेर आनी मनशाचेर शिवरायलें हें देवाक मानलें. अजून आसा करार इस्रायल पोरशे मदें आनी देवा मदें. पूण जायते फावट इस्रायल पोरसां विसरली हो करार देवा मदें चुकली. जायते फावट हो करार चुकलो तांचे मदें. पूण मोइसेस ह्या संवसारांत येवन एक प्रवादी कसो ताणें देवा मदें आनी इस्रायल पोरशे मदें पोत्तून हो करार घडलो. मोइसेसान देवा मदें आनी इस्रायल पोरशे मदें हो करार अनेक फावट बांदून हाडलो आनी इस्रायल पोरसां ह्या प्रवाद्या वरवीं खालती ती रावली, विस्वाशी ती रावली देवा मुखार. देवाचेर विस्वास ताणें ठेवलो. ताणें आपलो करार देवा मदें घडोवन हाडलो. हेंच आमी ह्या वाचपांत आमी पळयता. आनी शिवर्तमांत होच करार जेजू आमचे मदें घडटा. आनी तें म्हणल्यार निमाणें जेवण जेजू करता मोडचें पयलीं. जेजूचे दीस भरलोले, मरणाचे दीस ताचे लागीं पावलोले आनी जेजू निमाणें जेवण करता आपल्या शिसां बरोबर. जेजू आपले कूड घेता आनी तांकां दिता, ही म्हजी कूड घेयात आनी खायात. जेजू रगत घेता आनी म्हणटा हें म्हजें रगत घेयात आनी पियात. आयज जेजू मोगाच्या बाबडेंदो जो करार केलोलो शिसां मदें, जें जेवण निमाणें आपल्या शिसां मदें केल्लें तें जेवण आयज पर्यंत आमी करता. हे मिसाच्या बोलतांत आमी जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवता. भाग्योंत आमरोस म्हणटालो जेन्ना हांव कूड घेतां, जेन्ना हांव कुमयाव घेतां, हांव जेजूचो सांगाती जाता. हांव जेजूच्या जिवितांत रिगता. आनी खरेंच मोगाच्या बाबडेंदो हें जेजूचें सोमरोवणी जी आमी पळयता मिसाचें बलिदान आमी म्हणटा निमाण्या ब्रेस्तां जेजून केल्लें हें मिसाचें बलिदान आपल्या शिसासा सांगाताक तें आयज पर्यंत हें आमी चालूच आमी दवरला. जेजूची कूड आनी रगत आमी शेवता आनी एका भाशेन आमी जेजूच्या जिवितांत मिसळ आमी जाता. तर मोगाच्या बाबडेंदो आयज ही परब आमी करता आसतना जेजूची कूड आनी रगत ही दोबाचीक परब, जेजूच्या कुडीची आनी रगताची दोबाचीक परब आमी समृत आसना एस जेन्ना आमी विधीचेर आमी पळयता खरेंच उंड जाता जेजूची कूड आनी सोडता जेजूचें रगत. तर आमी हेच मिसाच्या बुद्धांत आमी वांटो घेता आसतना जेजूचे बलिदान आमी वांटो घेता आसतना लागीं आमी मागया. जायत फावट आमी शेवता आसतना आमी दुबावले आसतले, आमी वस्कोत आमी जाले आसतले. पूण जेजू आमकां बोड दिता, जेजू आमकां धा दिता. तर आमी हेच ही सोमरी आमी करता आसतना जेजूच्या बोडान आनी जेजूच्या आदारान आमची पावलां मारता आसतना जेजूक आमच्या सांगाता घेवन फुडें सरून जेजूचो आदार आमी मागुया. भावार्थाच्या उत्साहाने आमी म्हणया स्वतमानता देवा सर्वपुत्रा बापा स्वर्गार पृथ्वीच्या रस्त्याला आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या
teu povitatmia burvis samalo, aquamritan somalo, ponch prada talane cosusle, taga ussa surlo, tomella taga nikibilo, temelia moden demlo, tissa samlent Lord. Tu intangiven cemenice mosuri cunometlo, satmantam puitakme. Bhaktan Saikar, Patnache Bhaktan, Kurishen Jorpon, Satsanchen Jivit. Amen. Je Sonia Sonskrantiun, Ama Samesta Kathir, Kursacher आपले समोरपण करून आमची सोडवण केली. ताची देख घेवन आमी जेवंक आमची थोडी मागणी बापा मुखार घालून आमकां आदार आनी कृपा मागून घेवया. आमच्या गौडीक फुडाऱ्यांनी पयस मिसाचे भेटेंतल्यान सुफुर्ती बोड आनी कृपा घेवंक आपलें जिवीत जिवंक आनी आपल्या हातांत आसलेल्या पोरशेक मिसाचे भेटेची गिरेस्तकाय सुबापणी वांटूंक मिसाचे भेटेचो मोग तांच्या कारसांनी वाडोवंक वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या विचून काडलेल्या आमदार मंत्री नगरपालिकेचो अधिकारी आनी दर एक गांवांत वावुरपी सरपंच आनी पंच हांणी आपल्यो दिल्ल्यो वावर फिक्रेन करूंक आनी पोरचेच्या बरेपणा खातीर आसलेल्यो सवलती सगल्यांक मेळूंक तांकां जबाबदारेचें कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आमी मिसांत वांटो घेतलेलीं सगलीं मिसाक वेळार येवन चितान देवाचें उतर आयकून जिवितांत तें पाडून आनी जेजू शिकून आमचे भितर जेजूक आकारूंक घेवंक ताचो फोड कसो आमच्या जिविताच्या समोरपण पोरचेचे बरेपणा खातीर करून आनी शिकलेल्या पोर म्हूण देवा लागीं मागुया. जायतीं आमची भाव भयणां पिडेक लागून वा जाणटे पिरायेक लागून जायते कोस सोंसतात. याज्ञिकांनी तांचे सवे खातीर हुस्को दाखोवंक आनी तांकां क्रिस्त प्रसाद वा कुम्या वेळार दिवंक तांकां जेजूची गोठाय तांचे कोश्टां आडकुल्यांनी मेळूंक देवा लागीं मागुया. उगेपणान आमच्या खासगी मागणी आमी जेजू मुखार आमी दवरुया. मागुया जोनेकल्या भलायकी खातीर. तशें मागुया जी आमची भाव भयणां जी दुयेंत आसात ही पिडीक सांपडल्यांत कश्टावतात तांचे वसत आमी मागुया. मागुया जी आमची भाव भयणां वावरतात हे पिडीक तांकां इलाज दिवंक जावं नर्स्यो डॉक्टर्स जावं एनजीओ जावं आदार दितात तांचे बरे भलायकी पासत आमी मागुया. मागुया जोनेकल्या पासत. भोव मोगळा बापा तुज्या पुतान आपल्या कुर्साच्या बोलना वरवीं आपली कूड आनी रगत आमच्या वसत भेटलेली ही परब आयज आमी घडटना आमची ही मागणी दोयान आयकून घे म्हूण आमी मागता. त्याच आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं.
Moshe Babrendo Moshe तुमचे बोलदान सपदा दे बापा मान तुसलें सामोण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या वादावाक सर्वेस्पर मानून घेव. शेदुच्या आनी आमच्या बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून ह्या एकवटाचो आनी शांतीचो खुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो आमी तुका वोपून दिता. जशें जायते कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकूच सोरो आमी करूंक घेता, तशें तिच्या जेदूच्या कूड आनी रगत घेतल्या आमा सोमेस्ताचे शांतीन आमी मोगान सुपुनायक एक जावचें कर क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचें सोव्या आसूं आमची कारसांव बारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवाद सुया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वदा सासाच्या देवा सोरकळें सोरताय जेस क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवाद सून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संवसार सोरो पर्यंत सोडवणीचो फोड आमकां मेळच्या जेजून आमकां आपल्या गोश्ट मोडनाचो उगडास घडून दवरलो. आपल्या दोन मृतां बरोबर निमाणें जेवणां बसलोलो तेन्ना जेजून खोट नासल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाची भेटोवणी केली. अशें तो जालो तुका मानता तसली सोपून वाकाणेची बोली ह्या व्हडत्या संस्कारान तूं तुज्या पोरजे बसत आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकाच प्रिथमेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजळायताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठांयताय. देखून आमी तुज्या कुळपेची घोडसाण चाकूंक पुनर्जीवन जेजू सारके जावच्याक हे विचित्र जेवणान वांटो घेवंक लागीं सोडटा आनी आतां सर्गेच्या दुतां सांगाती प्रिथमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. सगळ्या वैद्यांची सोड तुझ्या वैदात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमेर क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कास्ट्रान सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवाद सून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वचो समोर बशी. ते जेवण सदोत्रें कास घेतली. तुका हांवें दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस येयातले पियात. ही म्हज्या रोगाची कास नव्या सासरी कुळाचें रगत पातकांचे बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस तुमचे बसत तें वळखतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गट परगटुया. बापा जेदूच्या मोडनाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्त म्हणून सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समोर पिता.
तुझे मुखार सेवा करून आमकां फाव कितें आम तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कुडा गोडशेवतले आमा समेसां पवित्र मेळून एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेत सोगडाच कर फ्रांस आमच्या भगिनी बापा फिलिप्रेमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदली वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जॉन मेल्ल्यान त्या आमच्या बाबडींची काबरीत कर तांकां रेशकोती मेल्ल्यान समेसां तुझे पोरजत मुखाम पुढं फाव कर आमा समेसांची दया करून मागता आंको आमरे देवाश्मय संगाती तिची बुद्धी बागेवन सुसे बागेवन दोमदूत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पलोटी आनी सोडकार तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासच्या सुवान आमकां वाट दी तस आतां तुजी मोहिमा गांवक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसांदा त्या जेदुताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्व तुका सासोच्या सासनान जेजू आमकां मागणेचे कळेकार संते मागणे आमी म्हणुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुवें गोशीन सर्व जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसभर रेगुलाय सायज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या भोगसतां तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां टाळणे पडूंक ना कांय पुरवायतांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायतांतली आमकां निवार दयाग्ने जिवितान सोस्काय आमकां दी सगळीच्या सुखान आनी आमच्या सर्वंट्रा जेस क्रिस्ताचें आमी बरोवंक रेखता थ्रू आमकां जिवदाक कृतीन सर्व पदांतली सोय आनी सोराकांतली वाटाय सोम्याचे क्रिस्ता तेंच्या दोमता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचे न्हय पुतुच्या पयस सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी गुश्यावर तिका शांती दी आनी सुत केकोटान सांबाळ जो जेताय राजू चलयताय सासनच्या सासनान स्वयंची शांती सुळका तुमचे सव्यात सूंग एकमेका मोगान शांती दिवया देवाचे श्री संसाराचे पाप करते आमची ही देवाचे श्री संसाराचे पाप काडटा ती श्रीच्या जेवणापले ती सुगल्या आमी सुभागी सोम्या ते म्हजे कोळी म्हाका पावना पुशेले कोचराचा म्हाका भलायकी
मोगाच्या बाबडेंदो कोरोना व्हायरसाक लागून आमच्या फिरगोशेंत आमी मिसा वांटो घेवंक जायना. देखून आमी आमच्या घरापेंतूच रावन आमी टीव्हीचेर मोबायलाचेर आमी मिसाच्या बुदनांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक हे वेळार साक्रमेंताच्या रुपान शिवूंक जायना, ताच्या आसण्यान आमी बघून आनी ताचे आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संवसारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां. जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुज्याच भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना. देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटोयतां. तुज्या सोयसलो कोसळून केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. बाबा, सासणा तुज्या देवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करूंक तेच उतरावट्या सुखाची सुफळ खुना जेजूची अमोळी कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी कारसान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा सोमेसांक तुवें भासवल्ले सासणीक आनंदनाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं सरेस्व तुमचें सोव्या सूंग आनी सबुद्रा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं व स्वे शांतीन तुमकां धाडटा.